आमकां हांगा उजगांव उजो पेटलो म्हणून कॉल येयल्ले जवळ 14:47 आमी इमिडिएटली येयले पळय जाल्यार एका शॉपाक पत्ता वयले तुमकां उजगांव उजो पेटलेलो उजो भरपूर पेटल्या कारणान धुंवर सगळो वयर फ्लॅटांनी तिनून घुसलेलो आनी त्या फ्लॅट आमी सगळे भायर लोकांक भायर काडून सिलिंडर सगळे बंद करून भायर काडले आनी पळय जाल्यार हांगा उदक मारून उजो कंट्रोल नासलो तुझे लॉस जवळ जवळ खूप आसा एक 3 मशीनां आसली तुजी अजून एस्टिमेट करून ना आनी तो जो फायर कॉन्ट्रॅक्ट ते खबर ना सो ते तुमकां सांगता दुकान बंद आसलें काय चालू आसलें दुकान बंद आसलें काय दुकान बंद आसलें तुमी धुंवर भायर सगळें लोकांक कळ्ळें लोकांनी इमिडिएटली पंडे कंट्रोलान फोन केलो तेंच्यांनी आमकां केलो आमी पंडे कंट्रोलाक उजो तिस्क उजगांव हांगसरल्या मंजू नांवाच्या दुकानदाराच्या दुकानाक आज दनपारां उजो लागलेलो आसा अंदाजे 2 वरां फोंडा फायर स्टेशनाच्या स्टाफाक हो उजो पालोवपाक लागले त्याच बरोबर स्थानीक युवकांनी बीन हांगा तांकां उजो पालोवपाक मदत केल्ली आसा ह्या दुकानात ज्यो चवथीच्या दिसांचो पत्रावळी तयार लागतात आनी त्यो हांगा ह्या दुकानदार तयार करतालो त्याच बरोबर विकतालो बीन आनी त्यांनी चवथीच्या निमतान मोठ्या प्रमाणान हांगा स्टॉक हाडून दवरलेलो आनी दुकानां आयज बंद आशिल्लें पूण अचानक शॉर्ट सर्कीट जाल्याचो संशय आसा आनी दुकानाक फुल्ल उजो लागलेलो आसा अंदाजे 5 लाख पेक्षा अदीक लॉस जाल्याचो संशय स्थानीक लोकांनी व्यक्त केलो आसा फोंडा फायरान जे स्टाफ आसा तेंच्यांनी हांगा बरे पैकी 2 वरां हांगा काम करून हो उजो पालयल्लो आसा त्याच बरोबर जे फ्लॅट आशिल्ले फर्स्ट फ्लोरार तांचे जे गॅस सिलिंडर आसा ते बी भायर काडपाक हांकां यश येयल्लें आसा तिस्क उजगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी।